तुमची आणि मनोहर पर्रीकराची फाटली सप्तकां जाल्ली भेट जंय सगळ्यांक एक अशें आवाज तयार जालो की तुमकां फाटी सर आनी चड फुडें वचनाका हें सांगपा खातीर तुमची भेट जाली म्हणून। त्या भेटी उपरांत कितें फरक पडलो? ना तशी तीच एक न्ही, ताच्या पयलीं एक म्हयनोभर पयलीं हांवें एकदां भेट घेतलेली। कारण हो सगळो एपिसोड जरी जालो तरी मनोहर बाब हो आमचो जुनो मित्र, आमी बरोबर सगळे खास्ती खाल्ल्यात आनी पक्ष उबारला। ताणें म्हाका फाटीसार बीन म्हणून कांय सांगूंक ना। ताणें म्हटलें की आपल्याचें आतां आपूण थोड्या काळा खातीरच आसा आनी त्यामुळे तुमी आतां हो पक्ष सांबाळूंक जाय अशा स्वरुपाचें निवेदन ताणें केलें। सो खंयच निवडणुकीक उबो रावनाका बिवनाका असली गजाली जाली ना? ना ना। एक सांगात सर की उत्तर गोंयचे जेन्ना आतां निवडणुकीचे आमी पळयतात तुमकां कितें दिसता की बीजेपीची पोझिशन उत्तर गोंया भितर सद्याक कशी आहा? हांव कांय केन्ना कॉन्टेस्ट करूंक ना लोकसभेक। भाऊ मुख्यमंत्री आशिल्ले, भाऊ प्रचार केला, तुम्ही सगळे सभा केल्यात, आज तुमची असेसमेंट कितें? प्रचार केला, सभाय केल्यात, भोंवल्यात आनी भाऊक व्हडलोसो त्रासूय पडूंक ना। आज स्थिती वेगळी आसा हें भाऊन समजल्लें न समजपाक काय भाऊ इतलो खुळो आसा असो ना। एक गजाल सर, इट इज अ चॅलेंज फॉर हिम। इट इज अ चॅलेंज डेफिनेटली बिगर चॅलेंज दॅन प्रिवियस इलेक्शन? ऑफ कोर्स, फार फार बिगर।